देव बरो दीस दिवं तुमकां. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवीन. आमेन. मातेवाचो 22:13 वोळ 10 सूत्र. शिसांनी लागीं सोडून जेजूक विचारलें, वोपारांनी तांचे कोडे कित्याक उलयताय? ताणें प्रतिपाल केलो, कित्याक स्वर्ग राजाचे कूड वळखुचें देणें तुमकां दिल्लें आसा, तांकां हेरांक ना. आसा ताका देव आनीक दितलो आनी ताचें माप भरून ओंत्तलें, पूण ना ताका आसलोलें पर्यंत ताचे कडलें देव काडून घेतलो. देखून हांव वोपाऱ्यांनी तांचे कोडे उलयतां, कित्याक पळोवनूय तांकां दिसना आनी कान दिवनूय तांकां आयकना, न्हय म्हूण सोजमोय ना. इजायास अशें आदींच सांगलोलें तें तांची सवें पाळून येता. आयकून आयकून तुमकां सोजमोचें ना, पळोवन पळोवन तुमकां दिसचें ना, कित्याक दोळ्यांनी पळोवं ना जावं, कानांनी आयकना जावं, मनान सोजना जावंक आनी तांचें जिवीत बदलना जावंक आनी तांकां हांवें बरीं करिना जावंक. ह्या लोकांचें काळीज निबोर जालां, तांकां कानांनी सारकें आयकना आनी तांणी आपले दोळे धांपल्यात. पूण नदर आसलोले तुमचे दोळे आनी आयकूंक सोक्ती आसलोले तुमचे कान भागी. हांव तुमकां खरेंच सांगतां, तुमी पळयतात ते पळोवंक जायते प्रवादी आनी प्रमाणीक मनीस आशिल्ले, पूण तांकां पळोवंक मेळ्ळें ना. आनी तुमी आयकतात तें आयकूनूय ते आशिल्ले, पूण तांकां आयकूंक मेळ्ळें ना. सर्वेस्पराचें उतर. सर्वेस्पराचो व्हड उपकार. नियाळ. जेजू वोपाऱ्यांनी पोरजेक शिकोवन दितालो. इजायास प्रवाद्यान सांगला त्या प्रमाणे हे पोरजेचीं काळजां देवाचें उतर घेवंक जोड निबोर जाल्यांत. ताचीं कान बेरे जाल्यांत आनी ताणें आपले दोळे धांपल्यात. जेजू आपल्या शिसांक म्हणटा, सुभागी तुमी, कारण तुमी म्हजी शिकोण मानून घेतल्या आनी म्हजो पाटलाव केला. जेजू आदीं आसलोल्या प्रवाद्यांक जेजूक पळोवंक भाग मेळ्ळें ना, पूण हें भाग आमकां मेळ्ळां. तर आमचें काळीज, दोळे आनी कान जेजूची शिकोण मानून घेवंक उक्तें दवरुया. आमेन.